मुख्यमंत्र्याची भलायकी बरी आसा, दिल्ली एम्सान व्हरपाची गरज ना, 2 दिसां भितर तो घरा वतलो, भलायकी मंत्र्यान दिली माहिती। आदलो मंत्री रमेश तवडकराची भाजपात घर वापसी, दुसरे वटेन भाजपान मांद्र्या पोट वेंचणुकेची तिकीट दिवचे पयलीं सर्वे करपाची आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकराची मागणी। मायनिंग पिडितांचो मंगळारा बंद, उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय दोन्ही कडेन काडटले रॅली, उपरांत उजगांवां जातली भौशीक सभा। कोळसो विरोधी आंदोलकांचो गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक घेराव, अध्यक्षाचेर फापुडली कोळशाची भुकटी, कोळशा येरादारीक उक्तायलो विरोध। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची भलायकी बरी आसा, ताका दिल्ली एम्सान व्हरपाची गरज ना, तो रोखडोच आपल्या घरा वतलो। सोमारा मुख्यमंत्र्याची खबर घेतल्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगतालो। मुख्यमंत्र्याक शेनवारा जीएमसीत व्हेल्ल्यान सगळ्यांकूच ताचे भलायकेचो हुस्को जाल्लो। बरेच तेंपासावन मुख्यमंत्री दुयेंत आसा। सोमारा पर्रीकराची भलायकेची वासपूस करून भायर आयल्या उपरांत भलायकी मंत्री मिडिया कडेन उलयलो। पर्रीकराची भलायकी बरी आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। मातशें अस्वस्थ दिसूंक लागिल्ल्यान जीएमसीत हाडला अशें तो सांगता। रोखडोच ताका डिस्चार्जय दितले अशें ताचें म्हणणें। Seen by Dr. Atul, who has been managing him from Delhi. His parameters are absolutely fine, and I think by tomorrow evening or day after morning the Chief Minister should be back at home. I would like to appeal to all the members of the media. He is a man who has contributed so much to the state of Goa, and me as the Health Minister of the state of Goa, I request you to believe in the statement that I made. I am not making any statement, or I am not trying to cover any fact. I am trying to give you the actual statement because I am the only one among other people who is accessible to the. I am accessible. I met the Chief Minister in the morning. I met the Chief Minister yesterday in the evening. I met him yesterday morning. Day before night, I was here with him. I only want to tell you that he is fighting fit and he will get discharged and he will go home. He needs a little rest. We all know that he has an issue, but same time, he had that discomfort with modification in terms of the treatment to be given by Dr. Garg has been already done. Dr. Garg flies back to Delhi today evening, and that too alone, not with the Chief Minister. There were rumors that Chief Minister is being shifted to Delhi. There is no question of shifting because it doesn't need to be shifted to Delhi. मुख्यमंत्र्याक अंतर्गत रक्तस्त्राव बी काय जावंक ना, ताका लागून ताका दिल्ली व्हरचो पडचो ना अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। पळयात। कांयच ना न्ही म्हणटा हांव। There is no bleed or anything. He is being kept here only for observation because the whole backup is here and there is nothing to worry. This is absolutely rubbish. I am once again going on record and I am appealing to all my members and friends from the media, do not speculate. He is not going to be shifted to Delhi at all. अंदाज आशिल्लो एंडोस्कोपीची पूण जावंक ना ती एंडोस्कोपी। कितें आसता केन्ना केन्ना हाडलेलो ताका तें पळोवपाक गरज पडल्यार म्हणून जीएमसीन हाडलेलो। पूण आमी आनी सीएमओ दोनी सेम लायनीचेर आहा। तुमी जर म्हाजी ट्वीट आनी सीएमओची ट्वीट पळयल्यार दोनी पॅरलल चल्ल्या, कित्याक देर विल बी नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सीएमओज portal and my Twitter handle and my Twitter handle. Both I have already spoken to the person handling that we should give whatever I give will be the official statement and we should give the official statement to the people because people also are concerned. There are so many people who care about him and would like to know the actual factual position of the state of the health of the Chief Minister. So I have also appealed to the media is many times somebody gives a running commentary about what is happening. That is even what I have not seen myself. And as a result of which I would like to appeal to you that I am the health minister of the state and I am accountable for every statement that I give because this hospital comes under me and I know what is happening. I am there inside. I am talking to the chief minister. I am outside sitting in the waiting room. Other than that, there is nobody who has got access inside. So if somebody is giving you some information, it is wrong information that is being given. I think we should refrain from coming to a judgment, continuous bleed in the chief minister. When there is no bleed, why you have to say continuous bleed? There is no bleed. Even if there was, there is no bleed now. And he is fine. All his parameters are holding on. I think we owe him at least to give him that much of privacy and we must give him that privacy. Ultimately, whether good, bad, whatever it is, his contribution to Goa can never be matched to anybody else's contribution. जीएमसीत उपचारा खातीर आयिल्ल्या मुख्यमंत्र्याची भलायकेची वासपूस करपा खातीर जायते फुडारी आयिल्ले। गोवा 365 कांय जाणांक उलोवते केले। कोर्टसी विजीट ताका मेळपाची इच्छा आसली
I brought my brother also for some treatment. But he dotra कोणाक मेळपाक दिला ना. Let's hope he gets well. नहीं सर, अभी अंदर आप मिले नहीं हमसे. नहीं मेरी बात कुछ नहीं. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक शेनवार जीएमसीत दाखल केला. बांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वेंचणुको लागीं पावता तशें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीत बंड करपी एक फुडारी परत घर वापसी करपाक लागल्या. सुरवात केली काणकोणचो आदलो आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकरान. सोमारा तो भाजपात परतून आयलो. मांद्रेचो आदलो आमदार आनी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार अपक्ष रावपाची भास अजूनय उलयता, पूण अजून भाजपातूच आसा. सर्वेक्षण करात आनी कितें तें थारायात अशें ताणें परत एक फावट सोमाराय सांगलें. विजय पै खोताक तिकेट दितकीर रमेश तवडकरान विधानसभा वेंचणुकेतच बंड करून अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयल्ली. आता तो परत लोकसभा वेंचणुकेत अपक्ष रावपाची तयारी करपाक लागिल्लो. पूण सतीश धोंडान सुत्रां हातात घेतकीर पयलीं तवडकराक भाजपात हाडलो. सोमारा मडगांव भारतीय जनता युवा मोर्चाचे कार्यावळी वेळार ह्या वेळार भाजपाची खासदार मिनाक्षी लेखी, गोंयचो पक्षाध्यक्ष विनय तेंडुलकार, तवडकराचो राजकी दुस्मान आनी खासदार नरेंद्र सावयकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हांवें फाटल्या वेळाचेर विधानसभा हांवेंच न्ही, म्हणजे सगळे कार्यकर्ते आसात, सगळ्यांनी आमी निर्णय घेतलो. आमी इंडिपेंडंट म्हणून निवडणूक लढयली आनी ताजे उपरांत लक्षांत आयलें सबळ पक्षाकच न्ही, पक्षाच्या वरिश्ठ नेत्यांक न्ही, बाकी सगळ्या गोंयचे जे भारतीय जनता पक्षाचे हितचिंतक आसा बरोबर आसा की तो निर्णय चुकीचो आशिल्लो. समाजकारण आनी राजकारण हे दोन बाजू जर आमी तितून भक्कमपणे जर फुडें वचूंक शकले जर जायत न्ही, समाजाचो खूब मोठो उत्थान जावंक शकता ही स्वताची म्हाजी धारणा आसा. आनी त्याचमुळे की आज हो निर्णय आमी घेतलो आसा. नाही, पार्टीच्या लिडरशिपीचेर कांय ज्या लोकांनी जी चुकी केल्यो ह्यो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हजो तात्वीक जो आशिल्लो ज्यो कांय चुकीचे डिसिजन घेतले त्यामुळे पक्षाची जी प्रचंड मोठी हानी जाल्ली आसा हाजेर हांवें बोट दवरला. काँग्रेसीचो आमदार दयानंद सोपटेक भाजपात हाडत सावन आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चळवल्लो. तो अपक्ष म्हणून पोट वेंचणूक लढोवपाची भास उलोवपाक लागिल्लो. ताणें अजून भाजपा सोडिल्ली ना. सोमारा जीएमसीत वचून ताणें मनोहर पर्रीकाराची खबर घेतली. त्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. हांवें जें सांगलां की विनेबिलिटी पळया म्हणून त्याची हांवें तांकां याद करून दिलें. आनी त्यामुळे अक्रॉस द कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सर्वे जावचो आणि सर्वेसून निर्णय घेया म्हणून आय कॅन म्हणजे प्रत्येक पावलं गणीत फील मेळटा. त्यामुळे तुमी घेयात म्हणून सांगलां. हांवें राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन उलयलां, तेची एक परत याद केली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार, पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. खणपिडीत भागात मंगळारा बंद पाळपाची पुराय तयारी जाल्या. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान जाहीर केला. सोमारा तांणी बंद आनी मोर्चा संबंधी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन भासाभास केली. खणी जाता तितले बेगीन परतून सुरू जावच्यो अशी तांची मागणी आसा. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय दोनूय वाठारांनी मोर्चे काडटले आनी दोनूय मोर्चे मागीर उसगांवां एकठांय येतले. थंय जाहीर सभा जातली अशें आयोजकांनी सांगलां. फाल्यांचो जो बंद आसा तो ताजे परमिशन घेतलां. परमिशन ऑलरेडी घेतलेलें आसा. इन्फॉर्म आमी सगळ्या ऑथॉरिटीक केल्लें आसा. त्याच बरोबर आमी हें क्लियर केल्लें की आमचो जो बंद आसा तो पिसफूल आसतलो. आमी कोणाक फोर्स करचे ना. कारण हो जो बंद आसा तो बंद लोकांचो बंद आसा. कारण लोकांक आज दुखता. प्रत्येक मायनिंग बेल्टार आज मायनिंग बंद जाल्या नंतर इन्कम जे आसा ते ऑलरेडी इन्कम सोंपलेले आसात. लोक बेकार आसात. लोकां कडेन पयशे ना. बँक इन्स्टॉलमेंट दिवना म्हणून एसेट जप्त करीत आसात. कांय लोकांनी आपले भांगरां मंगळसुत्रां ही दवरलेली आसात. आनी एक वर्स पर्यंत सरकार कांयच करिना म्हणून आमी एक लास्ट हे अशें जे मायनिंग बेल्ट आसा तो बंद करपाचें एक दिसाचेर शांततेन बंद करपाचें डिसिजन घेतलां. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. कोळसो विरोधांतल्या काँग्रेसीच्या आंदोलनाक सोमारा मातशें अनुचित वळण आयलें. काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अध्यक्षाक घेराव घालो.
पूण ह्या वेळार अतिउत्साहाचें प्रदर्शन करीत काँग्रेसवाल्यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षाचेर कोळशाची भुकटी फाफडिली. राज्यात कोळशाची हाताळणी परतून सुरू केल्ल्यान काँग्रेस आनी हेर समाज वावुरपी प्रदूषण महामंडळाचेर चाळवल्यात. मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी बंद करची अशी तांची मागणी. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ ह्या विशयाचे बाबतीत गंभीर ना, प्रदूषणाचेर देखरेख दवरिना, कायदो मोडून कोळशाची हाताळणी करता असो दावो काँग्रेसीन केला. आयज आमी कोल व्हरून ताच्या टेबलार दवरलो आनी ताका दाखयलें की असो कोल भुरग्यांच्या पांयांक जे बायल प्रेग्नंट आसा तांच्या घरांत तांच्या बेडरुमांत न्ही तांच्या किचनांत न्ही कोल पावला म्हणून. आनी ही स्टार्टेड गिवींग अस सम स्टुपीड लेम एक्सक्युजीस. आमी ताका आयज मेमोरंडम दिला आनी ताच्या लक्षांत हाडलां की डोंट बी अ पपेट अंडर मिलिंद नायक हू इज द UD मिनिस्टर, डोंट बी अ पपेट अंडर द BJP गव्हर्मेंट म्हणून. काँग्रेस सरकार जेन्ना सत्तेर येतली हें जें कितें चल्लां हें सगळे मुरुमगांवचे जे मंत्री हितून इन्वॉल्व आसा इन्क्लुडींग MPD चेअरमॅन हो सगळो भितर आसतलो. ह्या संबंधान तातडीची एक बसका घेता तशेंच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचो सल्लो घेता अशेंय गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचो अध्यक्ष गणेश शेटगांवकारान म्हटलां. This I can see which will touch to your hand, but which is around, which cannot see, that has got given limits. So we are acting on that limits. That's why I have my vehicle moving around. That's why I have mounted all over the Goa 14 NAM air monitoring stations we have. Everything is in place. अशें ना की ना अशें ना. सळगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. सध्या गोंयांत परदेशी पर्यटकांचो आंकडो उणो जायत चल्ला. हाचे खापर कोणाच्या माथ्यार फोडपाचे? उपसभापती मायकल लोबोन गंभीर प्रश्न केला. तशेंच भायल्या लोकांक जमनी विकूं नाकात असोय उलो कळंगूटच्या आमदारान गोंयकारांक मारला. कळंगूट आमदार मायकल लोबो पर्रा नव्या पंचायत घराचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात उलयतालो. नव्या प्रकल्पा वेल्यानूच वाठारांची उदरगत जाता, देखून लोकांनी वाठारांत येवपी नव्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्हय अशें मायकल म्हणटा. We will have to introspect why it is going down. What are the main reasons? Are we not serious on this issue? आणि ही जबाबदारी माझी एकट्याची न्हू, हो पंचायत मेंबर जे कलांगूट कांदोली आहा तेंची न्हू, आरपोरा नागवा पार्रा तेंची न्हू, सगळ्यांची. वी आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ गुड ट्युरिस्ट कमिंग इन टू गोवा. बिचार उबे रावता, बाटली लायता तोंडाक काडली आनी मारली सकला, तेजेर दुसरी बाटली मारली, फोडून उडयली. So we want this type of tourism or not? We will have to. There was a question mark on that. We put a ban on that now. So slowly it is going to go down. It's not that overnight they will stop drinking on the beach, but it will go down once they get those fines of 2,000 rupees. So this beautiful Goa, we will have to take care of it. मानता की आम्ही चुकले म्हणून ना न्हू, शेतकारांक आम्ही सारूंक ना. आनीक लायन जाल्यार आमी घालीत गेले, पार्रा येयले आनी स्टॉप जाली. अंडरग्रावंड आमी घालूंकूच जाय ती, आनी ती जाल्यार मेन रोडा वयरसो. इट वील टेक 8-9 months, 10 months, बट वी वील डू इट. सो वट एवर डेव्हलपमेंट वी डू इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ पार्रा, आरपोरा नागवा, कलांगूट, कांदोली, प्लीज सपोर्ट अस फॉर दॅट. पर्रा सावन आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. नगर नियोजन कायद्यांतली क्षेत्र बदलपी 16 दुरुस्ती गोंय काबार करून उडयतली. गोंयचो आवाज संघटनेन आरोप केला. हे दुरुस्तीचो लाव घेवपाचो 41 जाणांनी यत्न केलो आनी तातूंतल्या 40 जाणांक खात्यान हे दुरुस्तीचो फायदो दिलो अशें संघटना म्हणटा. गोंयचो आवाजचो सहसंयोजक विरियाटो फर्नांडीसाचे म्हणणे प्रमाण 16 दुरुस्तीन गोंय विकपाक आनी काबार करपाक काडलां. रान आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे आनी थळावे कायदे नेम कुशीक सारून हें सगळें केलां. दरेका गांवांत वचून जमिनीच्या रुपांतरणाचो अभ्यास केल्ल्याचो गोंयचो आवाज संघटनेन दावो केला. ह्या विशयाचेर गोंयचो आवाजचो सहसंयोजक स्वप्नेश शिर्लेकार कितें म्हणटात पळया. कुर्का विलेज तिसवाडी सर्वे नंबर 44/1. एरिया कितली 27,432 स्क्वेअर मिटर्स. रिजनल प्लॅनाचेरूच तो अर्द प्रॉपर्टी दाखयता नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणून. प्लस गुगल अर्थ इमेजरी पळयत जाल्यार थंय सद्याक कांयच ना झाडां सोडून. आनी इतले सगळे आसतना तेणी अडवळ पालकर कन्स्ट्रक्शन्स एंड रिजॉर्ट प्रायवेट लिमिटेडाक हो रेकमेंडेशन एप्रूव केल्लो आसा. लाटंबार्शे म्हणून एक बिचोले तालुक्यान गांव आसा, सर्वे नंबर 354. एरिया कितली
41,608 स्क्वेअर मिटर्स. नॅचरल कवर आणि तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाची कमांड एरिया ही. आनी तेणी कोणाक अनंत प्रभाकर मळीक हेका रेकमेंडेशन एप्रूव केल्लेलें आसा. हांगा सुद्दां सेम केस आसा. हे पळया, हांगासर तेणी झाडां मारपाक बीन चालू केली एरिया क्लियर करपाक. मांदूर तिसवाडी तालुकान सर्वे नंबर 59 एरिया कितली पळया 89,225 स्क्वेअर मिटर्स. ही एरिया हांगासर पळया अख्खें रान हे झाडां हिरवेगार आसा. आनी ती तेका अगेन दिल्ली बेस्ड पार्टी RNG एंटरप्रायझीस म्हणून तेका रेकमेंडेशन एप्रूव केलें. हे आमच्या गोंयकारपण विकून खावपी मिनिस्टरान. काँग्रेसचो म्हणीर रोहित ब्रासान सांगलें मडगांव ODPचें काम वेगान जावचें हे खातीर SGPDAचो वांगडी सचिव अशोक कुमार दोग स्टाफांक बरोबर घेवन रात पाळी मारता. पळयात ताचें म्हणणें. The TCP minister, Mr. Vijay Sardesai, is hand in glove with the land sharks. So if any person's land is prime, it is a good property and they want you to sell it at a cheap price, the process of hearing objections and confirming the ODP plan is being used as a vehicle to force these persons to sell their property at a cheap rate, to sell it as a desperate sale. Now this public notice states that all notices were sent by registered post AD to all those persons filing objections. Now I have received input from the MLA from Ponda, Mr. Ravi Naik, and the MLA from Margaon, Mr. Digambar Kamath, that none of those persons, many persons have not received intimation of private hearing or a hearing by the SGPDA office. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भाजपाचो अखिल भारतीय संयुक्त सचिव BL संतोष, विजय पुराणीक आनी दिल्लीची खासदार मीनाक्षी लेखी सध्या गोंयांत आयल्या. लोकसभा वेंचणुकीचे तयारी खातीर दक्षिण आनी उत्तर गोंयच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाक ती गोंयांत आयिल्ल्याचें भाजपाच्या गोंय जाळवणदारांनी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकीचे फाटभुंयेर भाजपान गोंयांत हालचाली सुरू केल्यात. भाजपाच्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय लोकसभा संचालन समितीच्यो बसका जातल्यो. VL संतोष, विजय पुराणीक आनी मीनाक्षी लेखी तांकां मार्गदर्शन करतली. भाजपाचो महासचिव सदानंद तानावडेन पुराय कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. भारतीय जनता पार्टीच्या उत्तर गोवा लोकसभा उत्तर गोंयची संचालन समिती जी आसा पळय तिची आतां बैठक आसा. ती बैठक घेवपाक आमचे ऑल इंडिया नॅशनल जॉयंट जनरल सेक्रेटरी BL संतोषजी ते आतां हांगा येतले. त्यामुळे पेपरार जें कितें आयलां पळय की आमदारांची बैठक अशें कांय ना. हे सगळे कार्यक्रम जे आसा ऑर्गनायझेशन जे ऑलरेडी ठरलेले आसा. आज सांजची मीनाक्षी लेखी येता आनी तिचो युवा मोर्चाचे जे आमचे दक्षिण गोंयचे कार्यकर्ते आसात युवा मोर्चाचे तांचे बरोबर इंटरॅक्शनचो कार्यक्रम जातलो. आनी त्याच्या नंतर ती थंयचे फिशरमॅन कम्युनिटीक मेळटली. इंटलॅक्च्युअला बरोबर जी मिटींग जातली आनी त्या नंतर एखादे 1-2 बिझनसमॅनांची वचून मेळटली. संतोषजी जे आसात ते ही बैठक जातकच सांजची बैठक घेवपाक ते दक्षिणेक येतले आनी दक्षिण गोंयच्या जी सावथ गोवा लोकसभा मतदारसंघाची जी संचालन समिती आसा त्या समितीची मिटींग करतले. प्री प्लॅन मिटींग आशिल्ली. इट इज रिगार्डिंग आवर लोकसभा इलेक्शन. नथिंग टू डू विथ द नॅशनल चेंज ऑफ लिडरशिप. नॅशनल लिडर्स हे लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर येवं शकतात. भाजपाची खासदार आणि प्रवक्ती मीनाक्षी लेखी गोंयांत आसा. नरेंद्र मोदीच्या येवजणांची तिने मिडियाक माहिती दिली. India has done very well on all the indices which are covering the economic growth across the world, whether it's ease of doing business, it's tax policies, it's easing out the lives of people, it's GDP, control inflation. We were amongst the fragile 5 when we took over. And today we are the 6th largest economy in the world. So this is the kind of leap we have made only because the Prime Minister and his government has stayed absolutely focused on India and nothing but India. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत.
येवपी लोकसभा वेंचणुकेचो काँग्रेसीन बिगूल वाजयलो. इत्सूक उमेदवारांची यादी करपाक काँग्रेसीन हात घाला. सोमारा गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुत्तिनो आणि आदलो खासदार फ्रांसीस सार्दिदान आपापली नावां मुखार काडल्यात. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाकडेन तांणी आपली उमेदवारी अर्ज सादर केले. लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारीचो अर्ज दाखल करपी प्रतिमा कुतिनो गोंयच्या महिला काँग्रेसीची मुखेली जाल्यार सार्दीन हो ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी जो आदलो आमदार, खासदार आणि मुख्यमंत्री बी आशिल्लो. टू गिव्ह द एप्लिकेशन फॉर द काँग्रेस टिकेट टू साऊथ गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून आमी एप्लाय करपा लागल्या. सो I have made a letter to the district president of South District of PCC, that is to Mr. Joe Dice, District President, South Goa Congress Committee, where it says that, sir, I hereby wish to stake my claim for 2 South Goa Parliamentary Constituency of South Goa. The application for the South ticket, that is 2 South Goa Parliamentary Constituency. आम्ही आताच गिरीश बाबाक आमच्या अध्यक्षाक आमचे बायोडेटा आणि एप्लिकेशन दिल्ले आसा आणि आमी वो आमचे एक हे आसा की जेन्ना आमी 33% खातीर डिमांड करतात आखे इंडियात आमी डिमांड करतात 33% खंय तरी बायलांकनी टिकेट दिवची म्हणून. सो गोंयांत 2 सीट असल्या कारणान आमी चिंतले की सावथात तरी आमी एक टिकेट मेळची म्हणून. सो आय हॅव हँडेड माय एप्लिकेशन एज वन ऑफ द एप्लिकंट फॉर द नेक्स्ट पार्लियामेंटरी इलेक्शन एंड दिस विल बी माय 4th time I am contesting for Lok Sabha, because earlier I had represented South Goa 3 times and this is the 4th time that I am interested in contesting. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आणि पणजीच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कला आणि संस्कृती खात्याच्या उत्सवी रंगभूंय उन्नती येवजणेक गोंयभर बरो येवकार मेळपाक लागला. येवजणेचो लाव घेवन थळावे दर्जेदार नाटकां सादर करूंक लागल्यात. असोच एक यत्न चोडणा पांडवाड्यावयल्या युवक संघान संगीत अमृत मोहिनी नाटकाच्या सादरीकरणांतल्यान केलो. यशवंत रांजणकरान बरयल्लें हें नाटक रामदास परबान दिग्दर्शीत केल्लें. मूळ नाटकाक पंडित जितेंद्र अभिषेकीन संगीत दिलां. चोडणच्या ह्या प्रयोगाक शिवानंद दाबोलकरान ऑर्गन जाल्यार दत्तराज च्यारीन ताल सांगात केलो. नाटकांतल्या एका परस एक सुंदर पदांच्या सरस सादरीकरणाक लागून प्रयोग रंगत गेलो. पांडववाडो युवक संघान ह्या निमतान धर्मीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पळयात ह्या नाटकांतले संगीतमय खीण. गोवा 365 ब्युरो. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.